Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता धुवांचो सगळो जमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या ओरोण्यांत पावलो. लोकान कादेशांत बिराड केलें. थंय मिरियम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरजेक पियोंक उदक नासलें आनी सगळीं मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपोलीं. पोरजेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हळें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली. तशीं आमी मेल्यां जाल्यार ओदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरजेक ह्या ओरोण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मोरून वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दाणो ओंपूंक उपकारो ना. हांगा आंजिरां जायनात, दाखो पिकोनात आनी दाळमाई मेळोनात. त्या भायर पियोंक म्हळ्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरजेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सर्वेस्पराचें वैभव तांकां दिश्टी पडलें. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरजेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या खोडपाक आज्ञा घाल आनी खोडप तुका उदक दितोलें. तूं ह्या खोडपांतलें तांकां उदक व्हांवोशे करतलोय आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडांक पियोंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले पोरमाणें मोइजेसान तांचे हुजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरजेक खोडपा मुखार आपोवन म्हळें, फितूर मनशानो, आयकात. ह्या खोडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडाकूय पियोंक मेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हळें, इस्रायलाच्या पुता धुवा मुखार म्हजी पवित्रताय पोरजोळूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेतां त्या देसान तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. ही मेरीबाची म्हणजे फितोरेची उदकां हांगा इस्रायलाच्या पुता धुवांनी सर्वेस्परा कडेन झगडेंक मांडलें आनी ताणें आपली पवित्रताय परगोट केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारक, ताका वाखाणुया. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. सोरपोट पोडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेडयो. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजांत दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. मेरीबाक आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें
तुमची काळजां फातरावरी धारूण करूं नाकात. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान ऐकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान ऐकात, काळजांत दवरात. उद्गार. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी यमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसांकोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास ओ प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमोन पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रगता मांसान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी यमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातोलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो. जाणट्यांच्या परम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्रियांच्या हातांतलें जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसा आपणाक देव पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें ओळोवन पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातोर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. माथ्येव 16 ओळ 23c म्हणटा, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें, तें देवाचें न्हय. देवाचो गूट देव जाण अशें म्हणलोलें आमी सदांच आयकलां. आमची चिंतना येवजणे पोरमाणें आसूंकूच जाय अशें ना. देवान जें कितें आमकां निर्मिलां तेंच आमकां फावो जाता. ह्याच खातीर आमच्या चिंतनांनी आनी येवजण्यांनी आमी देवाचे खुशेक उक्तें मन दवरूंक गरजेचें. आनी देवाची खुशी जाल्यार आमकां तें फावो जातलें. आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां हाचें उदाहरण मेळटा. पयल्या वाचपांत मोइजेस आनी आरोन देवाक
भोव लागशिले आसले आनी देवा लागीं उलोयताले, तरी देवाच्या खोडपांतल्यान उदक दिवन आपली पदवी आनी पवित्रताय पोरजोळूंक जाताली म्हूण दुबावले आनी हाकाच लागून देवान तांकां भासायलोल्या देसांत पावूंक दिलें ना. शुभ वर्तमानांत पयल्या भागांत सिमोन पेद्रू देवाचे येवजणेक उक्तो आसून जेजू क्रिस्त म्हूण पोरगोडटा जाल्यार दुसऱ्या भागांत देवाचे येवजणेक आड वचून तो जेजू कडल्यान आपणाकूच सैतान म्हणून घेता. आमच्या चालत्या जिवितांत जेन्ना निराशीपण येता तेन्ना आमचे न्हय पूण देवाचें आयकूंक गरज. जेन्ना जिवितांत निर्णय घेतना आमचे न्हय पूण देवाचे येवजणेन फुडें चलूंक आनी ताच्यो वाटो मांडून घेवंक वावरूंक जाय. दयाळ बापा, आमच्या जिविताच्या दर एका घडींतांनी तुजे येवजणेक उक्तें मन दाखोवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.